एकदां चिसून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा पोरी उतरांचो बोबाद करूं नाकात. उतरांची चड बोबाद न्ही करून आपले मागणे आयकूंक येतोले अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकी जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भोगूस. आनी आमकां तायण्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्याचो चुकी बक्षितात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिनात जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना.